राज्यात बेकायदेशीरपणा चालूच असा. पत्रादेवी शिमेचेर अबकारी अधिकाऱ्यांनी 28,53,000चो सोरो धरलो. रॉयल ब्ल्यू ह्या नावाचो डुप्लिकेट सोऱ्याची 653 बॉक्सां ह्या ट्रकात आसली. ट्रकाचो ड्रायव्हर मूळ इंदोरचो. दीपक कुमाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. हो ट्रक मुंबय वतना ही कारवाय जाली. पळयात. ही गाडी सकाळी 4 सुमार हांगासर हाडयली आमी गाडी. गाडी चॅक करतना पुट्टो आसलो गाडयेन. पुट्टो चॅक करतना एक क्रॉस पुट्टो घातलो म्हणून मातसो दुबाव येयलो की कितें तरी आसूं शकता म्हणून. 6 स्टार एंटरप्रायज म्हणून ती वयताली हांगासून. ताका विचारलें आमी बाबा कितें आहा तुज्या कडेन, जाल्यार तो म्हणलो पुट्टो आहा. पुट्टो आहा म्हणून आमी टॉर्च घेवन बारीक पळयलें जाल्यार म्हाका एक भितर बॉक्स दिसलें. ते बॉक्स दिसतकूच ताका आमी सांगलें की बाबा हितून सोरो आहा. फूल गाडी आमी सहज एसो सारकी खाली केली. इन्स्पेक्टराक आसा ताका इन्फॉर्म केलें. ताका सांगलें कमिशनर ऑफिसान इन्फॉर्म कर. गाडी खाली केल्या उपरांत आमकां आदळ्ळें की हेतून टोटल 28,53,440चो सोरो आसलो आनी गाडी ही मुंबय वयतली. त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो सांगता की पुला कडेन पणजेच्या पुला कडेन आपल्या कडेन गाडी दिली. गाडी खंय भरली ती आपल्याक खबर ना अशें ड्रायव्हराचें स्टेटमेंट आसा. आनी मागीर आमी आमचे सर विभूती सर हांगासर येयलो. आमी आतां स्टेटमेंट केला. त्याचं व्हॅल्युएशन ट्रू काढलं 28,53,440 काढला. कालूच हांवें म्हाज्या स्टाफाक इन्फॉर्म केला की आमी जशें वयर रावता तशें 2 स्टाफ म्हाका सकयल जाय म्हणून. आनी 2 स्टाफ सकयल स्ट्रिक्टली चॅकिंग जातली. त्याच्या बद्दल कांयच दुबाव ना.